initiative to do this. As we have been following with the health, and सदांच हांव लोकांक सांगता, get tested. Cancer is not a big disease, but when we are not tested आणि आम्ही आमच्या स्वतःची जीवाची काळजी घेना, तेन्ना आम्ही म्हणूंक शकता की आमकां कॅन्सर स्प्रेड जाता. We are aware that cancer is getting spread day by day. Diabetes cancer is getting spread. And हे हितूंतल्यान आमी जायते कॅम्प्स हाडल्यात. Cancer awareness, dental camps, and this is the famous camp आता तांच्यांनी हाडला. So ताजो योग घेवचो तुमी सगळ्यांनी. आणि Parul University is committed in the future also to bring up more and more such camps for you. जाता तितलो Parul University हांगा तुमच्या गांवांत आयला. आमी अशे खुबशे जॉब ऑपॉर्च्युनिटी ऑलरेडी क्रिएट केल्ले आसा. फुडें आनी जावपाचे आसा. प्लस आमी हेल्थ केअर कोर्सेस स्टार्ट केल्ले आसा. आमचे कडेन फिजिओथेरपी, आमचे कडेन नर्सिंग कोर्सेस स्टार्ट केले आसा. आमी फुडें जावन घरा कडेन सुद्दां लोकांचे विजीट करून ते सगळे कॅम्प आनी बाकी हेल्थ केअर ट्रेनिंग फुडें करपाची आसा. सो रिक्वेस्ट करता सगळ्यांक पारुल युनिवर्सिटीक सपोर्ट करचो, तुमी करता त्या भशेन, आनी अशे कॅम्प आमी फुडें सुद्दां हाडटले, ताचो जाता तितलो लाभ घेवचो. सांगपाक लायता अशें सांगपाक ते म्हळ्यार पयलीं म्हणटा ते कॅन्सर हे प्रमाण अशें वाडलां की ताचे बद्दल आमी कन्सर्न आसपाकूच जाय. आनी हाका चड जबाबदार म्हणटा ते आमचे आयचे जे आमचे डे टू डे लायफ चेंजीस आमी कितें केल्या ताचे खातीर आमकां हे कॅन्सर हे दुयेंस अशें वाडत आसा. सुरवातीक म्हळ्यार सांगपाक बरें दिसता की आमी कॅन्सराच्या बद्दल चडशे उलयना, पण जेन्ना आमचे ते लास्ट स्टेजीचेर पावता तेन्ना आमचें धांवप चड जाता. सो हांव तुमकां बारीकशे जे आमचे कडेन फ्लिप चार्ट्स आसा ताचे मार्फत तुमकां जाता तितले एक्सप्लेन करपाक सोदता. सो पयलीं म्हळ्यार कॅन्सर दादल्यांकूय जाता, बायलांकूय जाता. बरोबर? तुमी मातशें म्हाजे बरोबर उलयल्यार म्हाका बरें दिसतलें, कित्याक हांव एकटो उलयल्यार म्हाका दिसतलें हांव बडबडटा आनी तुमकां कांय कळना. बरोबर? दादल्यांकूय जावपाचे चान्सीस आसता, बायलांकूय जावपाचे चान्सीस आसता. बरोबर? सो दादल्यांक चडशे खंयचे कॅन्सर जावपाचे आसता, चडशे म्हणटा सोरो पिता जाल्यार ताका लंग्साचो नाजाल्यार हाजो जातलो, लिव्हराचो जातलो. बरोबर? उदका पान खाता जाल्यार कसलो जातलो, तोळाचो जातलो, गळ्याचो जातलो. बरोबर? वेरेज बायलांक 90% चान्सीस कॅन्सर जावपाचे चड चान्सीस आसता. कित्याक? कारण देवान निसर्गान तिका एक शक्ती दिल्या जी म्हणटा ती गर्भ धारण करपाची. सो तिका पिशवेचो कॅन्सर बी जावपाचे चान्सीस चड आसता. त्या भायर स्तनाचे कर्करोग, सो ब्रेस्ट कॅन्सर, कित्याक दादले ब्रेस्ट दूद दिता भुरग्यांक ना, ती शक्ती कोणाक दिल्या? बायलांकूच दिल्या. सो बायलांक जवळ जवळ 90% रिस्क आसता बायल. आतां हातूंत सुद्दां बायलां कितें करतात? पयलीं जाता तितले सोसून घेतात. केन्ना सांगनात प्रॉब्लेम्स आसा जाल्यार घोवाक सांगतात, फॅमिलीक सांगतात. हे कशें रानांत गाडयेक टायर पंक्चर जाल्ल्या भशेन.